नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक एक एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट घेवन तुमच्या मुखार आमी आयिल्ले आसा. आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ही गोवा ट्रॅफिक सेलाची जे मेन बिल्डींग आसा आल्तीन हांगासर हेडक्वॉर्टर म्हणू शकता ती ही बिल्डींग. आनी ह्या बिल्डिंगे कडेन येवपाचें एक खास कारण आसा, कारण हांगासर आनीक जायती ऑफिसीस आसा सायडीक आमचे जे युनायटेड टेलिकॉम्स तांचे आसा, तशेंच बाकीचे हांगासर ऑफिसीस आसा. आनी हांगासर येवपाचें एक मुखेल कारण म्हणजे हांगासरलें कंडिशन. आमी नितळ गोंय, स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे अंतर्गत कितल्यो गजाली आयकल्यो आसतल्यो, बट सरकारान मातशें स्वताचेरूय आपणावन पळोवपाक जाय ही गजाल, ही तितलेंच खरें. आनी ही गजाल कित्याक हाडटा तुमकां दोन गजाली आसा. पयली म्हळ्यार हे फाटली एंट्री आसा, तुमी पळोवपाक शकता कशा तरेन ही कंडिशन आसा ह्या बिल्डिंगेचे. सो हांगासर येवपी जे फायन भरपाक आसतले किंवा ही फाटली एंट्री आसा, परत एक फावट सांगता, ही फाटली एंट्री आसा पूण ती बंदूय केल्ली ना. हांगासर ही बिल्डिंगेचे कंडिशन तुमी पळोवपाक शकता कशा रितीन आसा ते. ह्याच्या वयल्यान अंदाज लावंक शकता की आख्खी बिल्डींग कशा रितीन आसतली. तुमी पळोवपाक शकता सगळे कापेती लावन बंद केल्ल्यो आसा सकयल, आनी एक जुगाडू सिस्टम दिश्टी पडटा. कांयच हांगासर प्रॉपर मेंटेन केल्लें आसा अशें दिश्टी पडना. आनी खास गजाल तुमकां दाखोवपाक सोदता, तुमी जर म्हाज्या वांगडा येवपाक शकता. ही पुराय बिल्डींग जी आसा ती ट्रॅफिक सेलाची आसा. हांगासर आनीक बारीक बारीक स्टोर हावज लायक कितें कितें आसा. आमी कचऱ्या बद्दल उलयले. सो एक मेजर गजाल तुमकां दाखोवपाक सोदता. आमी जेन्ना हांगासर पावले तेन्ना हांगासर आमकां कांय सोऱ्याच्यो बॉटली आनी बाकीच्यो सगळ्यो हांगासर खुबश्यो गजाली हांगासर दिश्टी पडल्यो. हांगासर पळोवपाक शकता हे सोऱ्याच्यो बॉटलीच आनी ढीग पडलेलो आहा. तुमी पळोवपाक शकता फुडें भयानक सोऱ्याच्यो बॉटल्स हांगासर आसा. आमी सामके विज्युअल्स तुमच्या फुड्यान हाडपाचो प्रयत्न करतले हे, कारण खूब डेंजर परिस्थिती आसा ही. आनी इतल्यो बॉटली ज्यो हांगासर पार्टी जाता काय कितें जाता कोणाक खबर, कोण करता आसतलो. आमी क्लेम करिना की बाबा हे खंयचे डिपार्टमेंट करता, ट्रॅफिक सेल करता, कारण ट्रॅफिक सेलाच्या सायडीक आसा हे सगळे गजाली, आनी ते खातीर आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. ह्या सगळ्या भितर तुमी पळोवपाक शकता डेंजर परिस्थिती आसा ही हांगा. सो हे तुमी विज्युअल्स पळोवपाक शकता. हे लायव्ह तुमकां आमी दाखयता सद्या खातीर, कारण ही परिस्थिती आसा हांगा. ही सोऱ्याच्यो बॉटल्स ज्यो हांगा तुमकां दिश्टी पडटा, कितल्योश्योच बॉटल्स हांगासर सोऱ्याच्यो आसा. तो कोणी हाडून उडयल्या, कोण हांगासर पार्टी करता हाचे बद्दल मातशी इन्फॉर्मेशन घेवप आनी हें नितळ करप. फक्त इन्फॉर्मेशन घेवप न्ही, जाल्यार हांगासर हें सगळें नितळ करप सुद्दां तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तरी तीन कोण पावूं शकना, बट जो कोण येता आनी हांगासर हाडून अश्यो बॉटल्स उडयतात तें म्हत्वाचें आसा. हे सगळें आमी पळोवपाचो प्रयत्न करता. हांगासर जायती बॉटल्स हांगासर आसा, कोवच्यो आसा, आनी बियर्स तशेंच सोऱ्याच्यो बॉटल्स हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. हे फक्त हांगासरूच न्ही, हांगासर ढीग आसा एक, बट अश्यो भायर जर पळयलो हांगासर सुद्दां पडलेल्यो आसा सगळे कडेन. हाज्या भायर सुद्दां आमी पळयतात की आमच्या हे फुडल्या वाटेन जर पार्किंग आसा तेच्या फुडल्या वाटेन सुद्दां अशा तरेचे एक्टिविटीज आसा काय बॉटल्स कित्या खातीर उडयल्या किंवा हांगासर कसल्यो पार्टी जाता ते सुद्दां खूब म्हत्वाचें आसा. आमी दाखोवपाक सोदताय पळय हांगासर सुद्दां तश्यो बॉटल्स आनी ग्लासीस आसा. खूब कडेन ग्लासीस तर दिश्टीच पडटा आमकां, प्लास्टीकचे कॅन्स दिश्टी पडटा. सो इतल्या सगळ्यो सोऱ्याच्यो बॉटली ह्या जाग्याचेर कित्याक, आनी अश्यो खंयच्यो पार्ट्यो जाता आसतल्यो काय, अशें हे खूब म्हत्वाचें आसा. ही जी म्हाका दिसता सगळे हांगासरले जितले डिपार्टमेंट आहा तांच्या खातीर दिल्ली आसा वांटून, एक एक शेड आसा ती. आमी जाणाजन घेतले की हांगासरूय कितें आसता तें, पूण सद्या खातीर तरी आमकां जी बिल्डींग दिश्टी पडटा ताचें कंडिशन तुमी पळयलें आसतलें. ताज्या भायर जो जाल्लो जो म्हाका दिसता बाटल्यांचो म्हणजे सोऱ्याच्या बाटल्यांचो जो एक जमावडो म्हणू शकता थंयसर, कोणें केलो आनी हांगासर असल्यो कसल्यो इतल्यो पार्ट्यो जाता काय, कोण करता काय ह्यो पार्ट्यो, त्यो खूब म्हत्वाच्यो. ते सोदून काडपाची गरज आसा. आनी हो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट आमी तुमच्या फुड्यान हाडपाचो प्रयत्न केला. आमी ऑफिशल्स आसा तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतले आनी जाण घेवपाक प्रयत्न करतले की एक्झॅक्टली हो कोणें हाडून उडयल्या, किंवा हांगासर कोण पार्ट्यो करता, खंयचे डिपार्टमेंट हांगा पार्ट्यो करता, कितें जाता तें सुद्दां तुमच्या फुड्यान हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. तुम्ही पळयतात GNH.